Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant briefs media on 17 February 2021 in regards to the major decisions taken by Goa Cabinet. Here's what Goa CM Dr. Pramod Sawant said. माझ्या बरोबर आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात ह्याच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आसा. It is the first decision of today's cabinet. It is an post facto approval for it is an automobile building in the State Directorate of the Craft and Training ITI Sattari. ताका एक 31 lakhs of additional हे दिवपाचो आशिल्लो आमची बिल्डिंग स्टे चालू आसा. Ex post facto approval for the appointment of Dr. Raju Ranjan as well as Dr. Naveen Alumurai in Goa Medical College Blood. Okay, the Department of the Science and Technology हाजेले various NGOs ची एक बारीक स्कीम आशिल्ली ते वेगवेगळे प्रोग्राम्स करता. तांचे वन टाइम तांकां अप्रुवल दिवपा खातीर तेंच्यांनी खुबशे वेरियस प्रोग्राम्स केले. तांकां वन टाइम अप्रुवल हातूंतल्यान दिला. Due Recovery and Settlement Scheme 2021 for the recovery of the dues. It is extended till February PWDG. Contract appointment of Sri Digambar Kankonkar as a member secretary in Institute of Ministers Braganza. Then 8 temporary posts filled केल्या in POSCO Court in the Supreme Court हेजेर. There is there is a degree college land दिले आमी दारबांदोडा हांगासर सातेरी पिसानी एड्युकेशन सोसायटी. Okay, for a degree college, ST community college खातीर. Degree College of the Sateri Pisani, BBA College. Yeah, पहिली दिल्ली ती, तेकान तिजो प्रोसेस आता कंप्लीट केला. दारबांदोडा. There is a audit clear. NICSI खातीर 2 programmer through the NICSI clearance, audit clearance of the land records. हाच्या खातीर 2 जण programmer additional staff दिला. Stopgap arrangement for the operation and maintenance of the Kalangut parking lot. आमच्याकडे tourismची parking lots आशिल्लो. Temporary we had given to Kalangut Panchayat. Summoning of the prorogation of the Legislative Assembly from the 24th of March. Dr. Sukaji Gajanan Naik is a member on the Goa Public Service Commission. हेची appointment केल्ली आसा. Sukaji Naik. There is a Dr. Pandurang Elias Prathamesh Naik, the appointment of the lecturer in medicine on contract basis in Goa Medical College. Ex post facto approval towards the purchase of the material in हांगासर कोविडाच्या कारणान आमी वेगवेगळे सर्जिकल ग्लोव्स आणि ते मटेरियल घेतले ताका ex post facto approval. Proposal for granting the permission of the erecting the power transmission towers in government land which is an evacuee property for the Goa Tanmar project. हाच्या खातीर. Procurement of the land for the setting up of the new 3311 kV line in Kalangut. ताच्या खातीर land procurement केला according to the new procurement policy. There is an approval of the Goa Chief Minister's Apprenticeship Training Program 2021. Separately, आम्ही apprenticeship training program launch केला with the Goa Human Resource Corporation. आम्ही जे apprenticeship आतापर्यंत हाच्या बरोबर जाताले गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बरोबर जाशिल्लो द सेम धर्तीचेर गोवा चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2021 विथ द हेल्प ऑफ गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ताजी मॉडेलिटीज आणि हे ते स्पेशल ॲप आणि हे अनाउन्स केलो वयतलो. There is a scheme for the employment of the government children for the freedom fighters. आम्ही पहिले तांकां जे डिसिजन दिल्ले ती स्कीम एक्सटेंड केल्या 2 वर्सां खातीर आणि आत्ता त्या 24 जाणांक कितें तरी अपॉइंटमेंट आहा ती आत्ता दिली वयतली ह्या म्हयन्यात फेब्रुवारी आणि उरलेले अप्रॉक्सिमेटली 220 कितें तरी उरता तांकां आत्ता सध्या ह्युमन रिसोर्सान घेतले एज पर देअर क्वॉलिफिकेशन्स आणि जेन्ना पोस्ट क्रिएट जाता तशें फुडल्या वर्सभराच्या भितर त्या पोस्टाच्या अगेन्स्ट तांकां घेतले वयतले. But at present we are taking them into the Human Resource Corporation. 24 जाणांक परमनंट जॉब मेळटलो गव्हर्नमेंटान. जे ऑलरेडी वॅकन्सीज आसा 24 जाण आसा तांकां मेळटले. उरलेल्या जाणांक ह्युमन रिसोर्सान घेतले
अप्रॉक्सिमेटली 220 समथिंग 225 अशें कितें तरी आसा ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर म्हणजे ह्युमन रिसोर्सान उरतले आमच्या बट त्याच्याच बरोबर ती स्कीम एक्सटेंड केली आमी फॉर फर्दर कारण स्कीम सोंपताली फॉर फर्दर 2 years बट ताज्या पयलीं एका वर्साच्या भितर बाकीच्यांच्यो मोस्टली अपॉइंटमेंट दिवन जातल्यो एज आतां नवीन वॅकन्सीज ज्यो भरता त्यांच्या 4% रिजर्वेशना प्रमाणे त्या त्या डिपार्टमेंटांतल्यान रिजर्वेशन घेवन तांकां ते पोस्ट विदीन अ इयर दिले वयतले. द एक्सटेंशन ऑफ द एका 6 म्हयने आमच्या कॅसिनो खातीर एक्सटेंशन दिल्लें आसा परत. हय आसा थंयच. वन टायम सेटलमेंट स्कीम 2020 फॉर द रिलीफ ऑफ द कंज्युमर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही स्कीम तिका परत एकदा एक्सटेंशन दिल्लें आसा. आनी वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे आशिल्ले जे थोडेशे हायर हेका आशिल्ले जे GSWBंतल्यान आयिल्ली तांकां हे दिलें एप्रुवल दिला. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साचे हे सगळे अजेंडा आशिल्ले. फर्दर अजून काय प्रोविजन जावंक ना तोपर्यंत तांकां थंयसर एक्सटेंड करीत आसात आमी. अजून डिसिजन जावंक ना गव्हर्मेंटाचे डिसिजन जालें काय कळयलें वयतलें. टील नाव इट इज नॉट डिसायडेड. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवंक ना अजून. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवंक ना म्हटलें हांवें. येस नंबर ऑफ डेज अजून ठरोवंक ना. BAC कमिटीन डिस्कस केले वयतले. 24 तारखेच्यान असेंब्ली सुरू जातली. बजेट विल पास इन दिस ना बजेट विल पास इन दिस सेशन. अजून डेट ठरवूं ना तशें. कितें तें ना तशें काय डिस्कशन ना. अमाउंट पळोवना सारको सांगता तुका. 19,21,920. ओके थँक यू. कसले ताका एक्सटेंशन दितले. जाला सुरू केला. ओके बरें.